मडगाव आणि पणजी उपरांत आता कानोळेचो वादग्रस्त ओडीपी हायकोर्टान पावला। कानोळे कळंगूट पंचायतीचो ओडीपी प्लांट 2025 कोर्टान एनजीपीडी आणि गोय सरकाराक नोटीस काढल्या। सरकारान थारायल्ले ओडीपी प्लान आड कळंगूट पंचायत हायकोर्टान गेल्ली। हायकोर्टान सरकाराक आणि एनजीपीडीक जाप दिवंक सप्तकाचो प्रास दिला। सरकारान फाटल्या 23 नोव्हेंबराक काडिल्ले कळंगूट कानोळी ड्राफ्ट ओडीपी प्लानाक पंचायतीन हायकोर्टात हरकत घेतिल्ली। ओडीपी प्लान थारायतना पंचायतीक विश्वासात घेतिल्ले ना म्हूण आर्ग्युमेंट घाल्लो। भारताच्या संविधानीक तरतुदी प्रमाण ओडीपी प्लान हो पंचायतीन तयार करप आणि उपरांत तो जिल्हा पंचायतीक सादर करून तांच्यांनी तो डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटीक दिवंक जाय। उपरांत सरकारान तो मान्य करप आसता अशें पंचायतीन आपल्या अर्जात म्हळां। एनजीपीडीएक ओडीपी तयार करपाचो अधिकार ना। मात जर टीसीपी कायद्याचे कलम 29 प्रमाण एनजीपीडीए ओडीपी तयार करता जाल्यार तांच्यांनी पंचायतीक विश्वासात घेवपाक जाय। मात कळंगूट कानोळे पंचायतीचो ओडीपी थारायतना एनजीपीडीएन पंचायतीक विश्वासात घेतिल्ले ना आनी ताका लागून तो नेमात बसना। ओडीपी बेकायदेशीर असो हायकोर्टा मुखार पंचायतीन आर्ग्युमेंट घाला। कळंगूट पंचायतीन ड्राफ्ट ओडीपी नोटिफिकेशन कडेक दवरून नव्यान ओडीपी प्लान थारावचो म्हूण हायकोर्टात मांडला। हायकोर्टान आता सरकार आणि एनजीपीडीएक सप्तका भितर जाप दिवंक लायल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। राय सातेरीच्या देवळान चोरी करताना चोराक रंगे हात धरलो। देवळान हात मारपाक गेल्लो तो गजानन नायक हे देवळान नित्याक येवपी। तोच फंड पेटीतले पैसे फारायता म्हणून दुबावूय आशिल्लो। असोच तो देवळान आयिल्ले कडेन पैसे चोरतना ताका देवळान साफ सफाई करपी बायलेन पळयलो आनी पुलिसांक धरून दिलो। इतले मजगती म्हापशा अलंकार थिएटराकडे आशिल्ल्या एका फास्ट फूड दुकानांतले सिलिंडराच्या गॅस पायपाक उजो लागलो। तो आयलो न्ही ती कामवाली पयली हांगा पुसपा लागली। पुस्तके ते काडले आनी तो पैसे हात घालतकीर ती म्हाका आपोवपा येयली। हांगा म्हणपा लागली तो चोरता। हांवें म्हणलें कितें चोरलें? पैसे चोरले म्हणपा लागली। जावन तूं मातशें यो म्हणून लागलें, आपल्या हेल्प कर। हांव म्हणलें वच आनीक प्रमोदा आपोवन हाड। प्रमोद आयलो आनीक तो येवन हेका फोन केलो, कोणाक आमगेल्या अध्यक्षाक फोन करतकीर चेतन बोरकार आनीक रवी बोरकार ते सगळे आयले। येतकीर हांव म्हणलें तो तेणी पैसे काडल्या म्हणून तो हेणें धांवपाक कमेस केलें, धांवपा लागलो। हय, हांगा ह्या दोनी देवळांनी बी आसतालो। म्हण आमकां खबर ना असली चोरी बी करूं येता म्हणून। आमी हांगा आसता न्ही, आमचें घरें पळय ते सायडीन। हांव म्हणलें तूं सदां येता अशें करता। एक पयर शेनवाराक तसो आयलो आनी हांगा गेलो आनी देवाल्या ताटांतून पयशे काडपा लागलो। हो भितर गेल्यार भायर सरना म्हणून हांव पळोवपा आयलें। पयल्यार हो पयशे काडटा म्हूण सांगता। हांगा येयले तेन्ना पयलें की ऑलरेडी फायर एक्सटिंग्विश केल्लो आसलो बाय युजींग डीसीपी। एक्चुअली उजो त्या सिलिंडराच्या रेग्युलेटराक पेटलेलो। सो बिकॉज ऑफ दॅट आनी ऑयल आसा हांगा, मागीर कुकींग फॅट ऑयल आसा, सो उजो चड जालो। आनी एक्चुअली तेंच्यांनी प्रिकॉशनरी मेजर घेवपाक जाय नेक्स्ट टायम। सो मे बी आमी सांजचे जावं फाल्यां येतले आनी तेजें असेसमेंट करतले। तरी व्हडली एक मेजर ट्रेजेडी हॅज बीन अवर्टेड बाय द लोकल्स हियर। आमची गाडी ऑलरेडी येयल्ली बट इट वॉज एक्सटिंग्विश्ड फर्स्ट। आता पळया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। म्हापशेच्या ज्ञान प्रसारक कॉलेजीच्या बीबीए डिपार्टमेंटाचे मंथन हे वर्सुकी आर्ट एक्झिबिशन कला अकादमी 23 ते 26 मार्चा मेरेन चलतलें। This press conference has been called for announcing our 4th edition of Manthan, an art exhibition come sale, which is happening on between 23rd of March and up to 26th of March 2017 at Kala Akademi. It is an endeavor to help for a social cause. The objective of this exhibition is to give opportunity to the Goan artists, to give them an exposure, to give them a platform so that they come together and they get an exposure. Another objective is to give students experience of organizing an event and then also make the students aware about the social cause. So this exhibition is an exhibition come sale, and whatever proceeds are generated through this are donated for a social cause.
This year's proceeds are going to be donated to Dr. Rock Memorial Hospital, Verna, Goa, who have been working in the field of health, providing health services to critically and terminally ill patients for last so many years. पेडणेच्या शिगमोत्सवाच्या तयारेचो नियाळ घेवपाक मिटींग जाली. मिटींगेक मंत्री बाबू आजगांवकार आनी आमदार दयानंद सोपटे आशिल्लो. आदी आमी असेंब्लीन आसले 2007 तुमी आसले हांवूय आसलो, तुमी मिनिस्टर आसल्यार हांव विरोधान आसलो, पण जेन्ना जेन्ना हांवें तुमची मदत मागली तेन्ना तुमी म्हाका तुमची मदत सहकार्य सर्वतोपरी दिली. म्हाका विश्वास आसा ह्याय फुडें माझ्या मांद्रेच्या लोकांच्या आणि मांद्रे मतदारसंघाच्या विकासा खातीर जे सहकार्य तुम्ही 2007 दिल्ले, म्हणजे त्या टायमार 2007 ते 2012 हाचे फुडें तुमचे सहकार्य मेळटले अशी अपेक्षा जाता. म्हाका चड खुशी जातली की सगळे तेजे भितर मेंबर जाल्ले, सगळे भितर मेंबर जाल्ले आनी तो हो उत्सव एक आमचो उत्सव, पेडणेकाराचो उत्सव, ह्या रितीन ह्या कार्यक्रम आमी हातीन घेवया. पाट्यार कला आणि संस्कृती खात्याच्या सेंट्रल लायब्ररीच्या हॉलात आर्ट एक्झिबिशन भरला. एक्झिबिशन 24 मार्चा मेरेन चलपाचे. But this is a very nice way of celebrating the power, the talent, emotions and love that we women carry in our hearts. Because these 4 lady artists have expressed exactly this in all their work. चित्र प्रदर्शनाचे उक्तावण करताना आमकां खूब खोशी भोगता. ह्या 4 उभरत्या आर्टिस्टांक हांव मनाकाळजांतल्यान शुभेच्छा दिता आनी तांचो मुखावेलो प्रवास भरभराटीचो जावं अशें मनाकाळजांतल्यान मागता. आमचें एक्झिबिशन चालू आसा. आयज 20th तेजें इनॉग्रेशन जालां. टील 24th आसा. आर्ट एंड कल्चरान चालू आसा. म्हाजी आनी म्हाजी 4 फ्रेंड्स आसा. म्हाजे पेंटींग चडशे वॉटर कलर आनी एक्रेलिक्सान आसा. चडशे ह्युमन फॉर्म्स आसा जे डेकोरेटीव मॅनर, मीथ आनी मिथिकल अशे फेरी वर्ल्ड आसा. जितके रियल जरी असले ह्युमन फॉर्म्स ते अशे फॅन्टसींतल्यान आसा. सो अशे खूब डेकोरेटीव आसा. हांवें म्युरल शिकला सो ते चडशे डिजायनिंगान आसा. सो बाकीच्यांचे एक्रेलिकान आनी एक फ्रेंड आहा तेणे ऑयलान काम केल्लें आसा. तेणे चडशे ऑब्जेक्ट, स्टील लायफ, लँडस्केप, पोर्ट्रेट्स केल्ले आसा. आनी एकटे तेजे फूल कंपोजिशन टायप वर्क्स आसा. रणरागिणी संस्थेच्या बायलां वांगड्यांनी बॉलिवूड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा आड गोवा वुमन्स कमिशनात कागाळ केल्या. हे निवेदन कशासंदर्भात आहे तर 8 मार्चला जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने 8 मार्चच्या दिवशी सिनेमाचे डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा यांनी एक ट्विट केलं होतं. हे ट्विट म्हणजे काय तर सनी लिओन सारखं सर्व महिलांनी पुरुषांना खुश करावं अशा प्रकारचं हे ट्विट होतं. आणि हा महिलांचा केलेला अवमान आहे आणि हा अवमान आपण महिला कदापि सहन करणार आहोत नाही. त्यानंतर त्यांनी माफी मागितल्यासारखं काहीतरी खोटं असं नाटक केलं आणि परत होळीच्या दिवशी त्याने काय केलं की परत महिलांसंदर्भात अवमानकारक बोलणं केलं. आम्ही सांगता हे पयलीं इट कम्स अंडर सायबर ब्रीच, म्हणटकीर ते IGP लेटर करा, पोलीस स्टेशनार लेटर करा, पोलीस स्टेशन आनी CC2 IGP लेटर करा. मागीर आमी तांकां म्हणजे तांच्यांनी कितें एक्शन घेतली तें आमी तांकां कळयलें. कोण IGP लास्ट तांच्यांनी लेटर दिल्लें, हांवें जेन्ना फोन केलो ते म्हणपाक आमकां कॉपी पावना, आमी कशें एकदम हें करतले. म्हणून आतां एक फावट हांवें तांकां सांगलां की तुमी पयलीं पोलीस स्टेशनार लेटर दिया आनी मागीर IGP CC2 IGP. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.